नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। अरे येदी दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके विशींच्या खासा घडामोडींचेर आसतली नदर। 11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13 फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड लेवलावेल्यो ताज्यो खबरां विशींची थेट माहिती तुमकां ह्या सदराक वाचपाक मेळटली। तर आयजूच तुमच्या लागींच्या विक्रेत्यांकडेन संपर्क साधून तुमचो गोमंतक दिसाळ्याचो अंक सबस्क्राईब करा। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। हांव गोमंतक वाचतां। गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंय गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचतां, तुमी बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा, तांचे हांव खूब खूब आभारी। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। मुणकार प्रकरणात आदेशाच्या तारखेची अदलाबदल केल्ल्यान बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पेडण्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कामकाजाचेर उक्तायली तिडक। ह्यान फुडें सगळे निर्णय जातले ओपन कोर्टात। मिराबाग बंधारो प्रकरणात अटक केल्ल्या 4 जाणांक मेळत जामीन। 4 जाणांनी विधानसभा अधिवेशना वेळार तकटे दाखोवन केल्ले आंदोलन। लग्नाचे सामान घेऊन परत येतना काळान केलो घात। चोरला घाटात कार देंगणात कोसळून घोवबायलेक जागेरूच आयले मरण, जाल्यार 2 जण आसा गंभीर जखमी। दोगांचेर जीएमसीत उपचार आसा सुरू। घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर वाढले 60 रुपयांनी। आता घरगुती सिलिंडर 927 रुपयांनी, जाल्यार व्यावसायिक सिलिंडर मेळटलो 1950 रुपयांनी। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाका समर्थन दिवपा खातीर वाळपय जाली निषेध सभा। गुढीपाडव्या दिसा सोशल मिडियाचेर दवरतले मंत्री विश्वजीत राणेचो डीपी। विजयनगर कारापूर वाठारात धावते स्कूटरीचेर केलो बिबट्यान हल्लो। दोगांय भाव भयण सुदैवान वाटवली, जाल्यार सांग्यार गवेरेड्याच्या हल्ल्यात 25 वर्सांचो तरणाटो जालो गंभीर जखमी। आता खबरो विस्तारान। मुणकार प्रकरणात एका अपिलाचेर निकाल दितना निकालाचो कार्यकारी भाग जाहीर केले उपरांत कितल्याशाच सप्तकांत सविस्तर आदेश तयार करून आदली तारीख घातिल्ल्यान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गंभीरतायेन दखल घेतल्या।
पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान दस्तावेजात बदल केल्ल्यान गोंय खंडपीठान तिडक उक्तायली. आदेशाच्या तारखेची हेराफेरी केल्ल्यान संबंधित पक्षाच्या अपील हक्काचेर परिणाम जावंक शकता. देखून फुडले सगळे निर्णय ओपन कोर्टात जातले असो निर्देश न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजिसान दिला. मिराबाग बंधाऱ्याआड विधानसभा अधिवेशना वेळार प्रेक्षक गॅलरींतल्यान आंदोलन केल्ल्यान अटक केल्ल्या 4 आंदोलकांची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका जाली. सुटका जाले उपरांत आमी भाजपाचेच कार्यकर्ते दहशतवादी न्हय अशें म्हणीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाच्या विधानाचो खर निशेध केलो. मिराबाग बंधाऱ्या आड थळावे फाटले 28 दीस जाले आंदोलन करतात. शुक्रारच्यान विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जाली. मात सुरवातेकूच मिराबाग बंधाऱ्याचो विशय आयलो तेन्ना प्रेक्षक गॅलरींतल्यान बंधाऱ्या आड घोशणाबाजी करीत तकटे दाखयले. उपरांत सभापतीन ह्या प्रकाराविशीं कागाळ दाखल करून चौगांकूय अटक केली. शेनवारा तांकां बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखार हाजीर केले. उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांची वैयक्तीक जमिनाचेर सुटका केली. सुटका जाले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या विधानाचेर तांच्यांनी खर नाराजी उक्तायली. जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरिकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारला आमचेर अतिरिकी म्हणून. आतां हांव सांगूंक सोदतां आमी जे अतिरिकी म्हणटा जाल्यार आज गोंयभर जे तुमी जे सरकारान लोक हिता विरोधी प्रोजेक्ट आसा आनी गोंयभर तेजेर आतां चड म्हूण कितलेच गोंयभर आसा तुमकां बी खबर आसा. आतां म्हाका सांगात हेय बी आतां टेररिस्ट जाले. आमी बी त्याचोच भाग न्ही, हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा. जाल्यार आमी टेररिस्ट जाले ऑटोमॅटीक तेय गोंयकार जे आमचे गोंयकार आतां चळवळ करतात तेय टेररिस्ट जाले. हेजेर तुमी विचार करात. आनी तुमी जो काल आतां तुमी जो आमचे ते सांगतले तुमी जो आतां स्टेटमेंट हेका काल आतां आमचे गांवकारान म्हणल्यार आपल्या सगळ्या म्हायती आसा ते प्रोजेक्ट आपल्या सगळी म्हायती आपल्याक चड खबर आसा. तेन्ना सुभाष शिरोडकरान जें बी सांगलां हे जनते खातीर खंयचे उदक म्हणून हांव तेजेच मतदारसंघात ते शिरोडेचे लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हो तुमकां खोटें आश्वासन दिता. हें कोणाकच उदक पिवपा न्हू कोणाकच न्हू. तेजी वेगळे तर कितें तरी हेतू आसा. खंयचे तरी एक कंपनी कितें येवपाची आसा, खंयची तरी मोठी कंपनी येवपाची आसा आनी खंय तरी हे मोठी फॅक्टरीनी हें उदक व्हरपाचें. हें उदक कोणाकच पिवपाक म्हणून इल्ली वचून हें उदक पिवपाचें न्हू. 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो. आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपल्यान सगळ्या विश्वासांत घेतला हें घेतला तें. तूं थंय येवन सांगालो आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो. एकदा तरी येयला अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केला ना. अजून पर्यंत बाबा तुमी कित्याक येयल्ले कशें येयले कितें आसतें बसोन उलोवया कितें हें करूया म्हणून अजून पर्यंत ताणें सांगलें ना आमकां. वयल्यान आमकां म्हणटा सीएम म्हणटा आमी टेररिस्ट म्हणून. आमकां म्हणूना तेणें आख्खे सावड्डेचे जितले लोक आसात सगळ्यांक तेंके सगळ्यांक आमचे फाटल्यान कोण आसा तेंक सगळ्यांक तेणें तेजेर हें केलें कडेन आसा टेररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा. हो सगळ्यांचो अपमान जाले कडेन आसा. हो सीएमाचो जो आमी स्टेटमेंट आसा तेजो निशेध करतात. मजगतीं मिराबागच्या थळाव्यांक आपलो पुराय तेंको आसा. आदलो न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोन मिराबाग बंधाऱ्याचो विशय लावन धरचो अशी विनवणी विजयान केल्या. तशेंच सरकारान मुखार येवन ह्या विशयाचेर लोकां कडेन चर्चा करची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केल्या. 27 दीस जाले सरकार जागो जायना. सरकारचे फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें केलें तांणी पेपर कसो उडयला प्रशांतान पेपर उडयले. तांणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच. आमकां न्याय दिया. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया इतलें म्हणून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्यान स्पिकराचे रोल आपल्यान घेतलो. हाऊस इज अंडर द स्पीकर. हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्यान सांगप न्ही तें. हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्फ्लेट करूंक सोदता, सॅनिटायज करूंक सोदता. सॅनिटायज करून जावचें ना. डिस्कशन जावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चोरला घाटार शुक्रारा मध्यानरात्री जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें. 2 जाण गंभीर दुखापत जाल्ल्यान दोगांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही फॅमिली लग्नाचें सामान घेवन गोंयांत परतून येताली तेन्ना ड्रायव्हराचे गाडये वयल्यान नियंत्रण सुटलें आनी कार धडे वयल्यान सकयल कोसळ्ळी.
या अपघातात मोहन आणि रेणुका वाघमोडे या घोबायलाक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार निवृत्ती वाघमोडे आणि राणीबाई वाघमोडे हाचेर उपचार सुरू आसा. चोल्ला घाटार जालेल्या कारच्या भीषण अपघातात दोग जाणां जाग्यारच मरण आयिल्ले आसा, तशेंच 2 जाण गंभीर जखमी जालेले आसा. ह्यो जो अपघात आसा ह्यो सेल्फ एक्सिडंट आसा आणि मेळिल्ली म्हायतीनुसार गोव्याचे मिरशी सांताक्रूज हांगातली फॅमिली लग्नाच्या खरेदी खातीर बेळगांव हांगासर गेल्ली आणि जेन्ना खरेदी करून परत गोव्याच्या दिशेन येताली तेन्ना चोल्ला घाट जावन जांबळीकडे जंक्शन जालो आणि अंजुणे डॅमा कडेन पावत आयली तेन्ना उजळणीचेर ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आणि इको गाडी आसा हेणी सायडीच्या खळगेन वचून तेणी जोरदार धडक दिली आणि हो अपघात इतलो भीषण आसलो की भितर 2 जाणांक जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा. हे जे भितर मरण आयिल्लें आसा ही कपल आसा आणि भितर मोहन रामदास वाघमोडे ह्यो गाडी चलयतालो, तशेंच तेजी जी बायल आसा रेणुका मोहन वाघमोडे हेंकां दोगांक मरण आयिल्लें आसा. तशेंच जे अपघातात जखमी जालेले आसा निवृत्ती विठ्ठल वाघमोडे आणि राणीबाई निवृत्ती वाघमोडे ही रावपी हरवळे साखळे हांगासर ह्या अपघाताक गंभीर जखमी जालेले आसा. जेन्ना ह्यो अपघात जालो तेन्ना रातची 1 वाजून गेल्लेले आणि ह्या काळोखाच्या अपघातात जेन्ना लोकांक हेची म्हायती कळ्ळी तेन्ना पयलीं 108 तांकां सांखळे हॉस्पिटलान व्हेले आणि प्राथमीक उपचार करून जी जखमी आसा तांकां जीएमसीन फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केलेले आसा. तेंची सुद्दां स्थिती आसा ही गंभीर आसा आणि ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस करत आसा. जे दोगांक जाणांक मरण आयिल्ले आसा तेंचेर पोस्टमॉर्टम करपाक तांकां सुद्दां जीएमसीन व्हेलेले आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास करता आसतनाच आमकां खबर आसतली की 2026 आसा जानेवारीच्यान आतां पर्यंत ह्याच जाग्याचेर एकूण 4 अपघात जालेले आसा आणि ह्यो जो वळण आसा ह्यो डेंजरस आसा. ताका लागून जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना लोकांनी हांगासर काळजी घेवपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगता. घरगुती आणि व्यावसायिक LPG गॅस सिलिंडराच्या दरात परतून वाढ जाल्ली आसा. 14.14 किलो वजनाचो घरगुती सिलिंडराचो दर 867 रुपया वयल्यान 927 रुपयाचेर पावला. त्याच बरोबर व्यावसायिक सिलिंडराचोय दर 1835.50 रुपया वयल्यान 1950 रुपया जाला. फाटल्या 11 म्हयन्यांत ही दुसरी वाड आसा. हाच्या आदी एप्रिल 2025 वर्सा सिलिंडराचो दर 50 रुपया वाडयल्लो. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाका समर्थन दिवपा खातीर वाळपय हातवाड्यार हजारांनी सत्तरीकार जमले. तशेंच फाटल्या कांय दिसां सावन आमदार विश्वजीत राणे हाचेर वेगवेगळे आरोप करप सुरू आशिल्ले. ह्या फाटभुंयेर शेनवारा वाळपयत सत्तरीच्या लोकांनी मेणवाती पेटोवन निशेध केलो. आमी सतत आमदार विश्वजीत राणेक तेंको दितले. तशेंच गुढी पाडव्या दिसा मंत्री विश्वजीत राणे आनी देव्या राणे हांची सोशल मिडियाचेर डीपी दवरतले अशेंय लोकांनी सांगले. आमचो लीडर विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आमचो लीडर माहितीच आहे. गेले मागचे काही दिवस बाबांवरती गंभीर आरोप होत आहेत आणि त्याचा राजकीय दृष्ट्या बाबांना टार्गेट करून त्यांना त्रास द्यायचा, मानसिक खच्चीकरण करायचा प्रयत्न चालू आहे. तेव्हा आम्ही या सगळ्याचा निषेध करूया. 70 वासीय कायम बाबा बरोबर आहेत, बाबाच्या मागून नाही बाबाच्या बरोबर आहेत. तेव्हा बाबांना एकच 70 वासियांबरोबर एक निरोप आहे की बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. बाबाच्या बंगल्याकडे जो इन्सिडंट कितें घडलो हो इन्सिडंटा पयलीं बाबाक 2 दीस पयलीं मॅसेज येयल्ली. मॅसेज म्हणजे धमकी येयल्ली की तुज्या बंगल्याचे 5000 लोक घेवन यो आमी मोर्चा हाडटले अशा प्रकारची जेन्ना धमकी येता त्या वेळार पुलिसेचें काम आसलें, गृह खात्याचें काम आसलें की
भुरगीं सशक्त रावपाची. आनी हे जे करता आसतना तेंच्यांनी सावड्डे जेन्ना प्रोग्राम जेन्ना जालो त्या प्रोग्रामाक त्यांनी सरळ उलयल्लें. पूण दोस्तानो कांयच जालें ना. त्या दिसा मोठ्या प्रमाणात म्हणलो हांव, कित्याक आमी बी जेन्ना बाबाच्या घरा कडेन जेन्ना मोर्चा जालो गेलो तेन्ना खूब जाणांनी आमकां फोन केले आनी आमी सुद्दां थंय दोना पावल गेल्ले. बाबाचे प्रेमी, बाबाचे मोगी सगळे आमी हांगा जमल्या. आयज लोक आमचे थोडेच येयले, कित्याक आमच्या प्रत्येक गांवांत शिंगो आसा. जर समज आमकां येवचे पडले जाल्यार आमी 40 न्हू, बाबान 45 सांगल्या, ते 50 वाडूं शकता. आमच्या बाबा भौमानिस्त विश्वजीत राणे हांकां सपोर्ट करपाक हांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबी रावपाक आयल्या. कित्याक तर आयज हो 39A कायदो हाडून आमच्या फक्त एक बाबाचेर टार्गेट केल्लेले आसा. फक्त TCP मिनिस्टर हाच्या घराचेर मोर्चा व्हेल्लेलो आसा. कित्याक तो कायदो पास केल्लो आसा एसेंब्लीन, आनी एसेंब्लीन थंय सगळे 40 आमदार प्रेझेंट आशिल्ले. तेंच्यांनी हे बिल पास केला, ना की एकटे TCP मिनिस्टरान पास करूंक ना. आदी दिल्ली आसा. आयज आमी मोठ्या संख्येन बाबाक सपोर्ट करपाक हांगा जमिल्ले आसा. तुमकां परत एकदा विचारता, बाबा साहेब जिंदाबाद म्हणा प्लीज. बाबा साहेब, बाबा तुम आगे बढ़ो. आता आमच्या डांगी सरान एक जस्ट नाव सांगिल्लें की सपोज अशी कांय समज जर कृती जाली तर आमी सगळे बाबाच्या बंगल्यार रावतले वचून. तेज्या खातीर तुमचे कडेन हांव एक मागणी मागता. आमची कृती फुडें आसतली ही दाखोवपा खातीर आमी येता त्या गुढी पाडवा दिसा बाबा आणि भाभीचो डीपी करून बाबा हम तुम्हारे साथ है हे दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी डीपी करूया. करचेना काय करचेना. दिवचलच्या विजयनगर कारापूर वाठारात धांवते स्कुटरीचेर बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात स्कुटरीचेर आशिल्ली भाव भयण जखमी जाली. जाल्यार भाटी सांग्यावयल्या तरणाट्याचेर गव्या रेड्यान हल्लो केल्ल्यान तो गंभीर जखमी जाला. ताचेर सध्या GMCत उपचार सुरू आसात. पळयात. दिवचलची घोडेमोडणी पळोवन ब्रह्मेश आणि ताची भयण संतोशी हळणकर ही दोगांय शुक्रार राती स्कुटरी वयल्यान दिवचलच्यान साखळे वटेन वतालीं. मुखेल रस्त्याचेर विजयनगर कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या कॅनला कडेन एका बिबट्यान अचकीत तांचे स्कुटरीचेर हल्लो केलो. ते बरोबर स्कुटरी वयली भयण आनी भाव रस्त्याचेर पडून जखमी जालीं. दोगांय जखमींचेर बांबोळेच्या GMCत उपचार करून तांकां घरा धाडलीं. दोगांय भाव भयण सुखरूप आसात. काल हांव म्हाजी भयण आनी हांव बिचोले गेल्लो म्हणटा घोड्यामंडी गांवकड्या. येता आसतना कारापूर विजयनगराचे एक बिबट्यान आमचेर हल्ला केलो आनी तो हल्लो अचानक जालो आनी हांव आनी म्हाजी भयण थंयसरूच पडली म्हणटा गाडये वयल्यान. आनी तेन्ना थंयसर एकटो फाटलो मनीस आहलो, तिणी आमकां मातशी हेल्प केली आनी खूब गर्दी येयली. तो बिबटो थंयसरूच आहलो. ते लोकांक पळोवन मागीर तो भिवून गेलो म्हणटा. इतक्यान मागीर एक 4 व्हिलर हाडिल्ली म्हणटा आनी म्हाका आनी म्हाज्या भयणी गाडयेन बसून हांव हॉस्पिटलान व्हेलें म्हणटा. तुका इंजर्ड कितें जाला तू फॅक्ट? हाती मातशे झरकाडे पडला आनी बेणा कडेन सूज येयला म्हणटा. आनी भयणीक? भयणीक माथ्याक हांगा हें पडला म्हणटा, टाके कट पडला आनी ताका मातशे झरकाडे पडला. अचानक आयलो बिबटो? अचानक येयलो बिबटो. तुमी स्कुटरी हाडल्या? स्कुटर हाडले आमी. राती येताली? राती येताले. तूं कितें म्हणटा की अशे बिबटे येता तेन्ना कितें कर, लोकांनी कितें हें करता? हांव लोकांक फक्त इतकें सांगता की मातशे सतर्क राव म्हणटा. अशें केन्ना एकटो भोंवो नाका म्हणटा, वांगडा कोणाक व्हरा म्हणटा. जप करून कितें जालें म्हणटा जाल्यार कोणाक तरी हेल्पलायन फोन करा म्हणटा. काल म्हाजी दोनूय भुरगीं चेडो आनी चेडूं बिचोले आमची गांव आमचो बिचोले त्या काल आमची घोडेमंडी. त्या घोडेमंडीक आमची दोगां भुरगीं गेल्लीं आनी घोडेमंडी जाल्या उपरांत ती घरा येताली पळय, जवळ 6-9 वरां जाल्लीं. त्या कुर्साकडे सकयल एक कॅनल आहा, कॅनल सकयल थंयसरूच टनावून लायट बी थंय कांय ना. तेन्ना दोगांक थंयसर अचानक थंयच्यान तरी बिबटो येयलो रस्त्याचेर आनी तांकां डॅश मारलो आनी दोगांनी ती पडली. पडल्या उपरांत ते चेड्याक मातशें कमरेक लागले, हातीक लागले आनी चेडवाच्या मातशें तकलेक कट पडलो आनी ताका ताबडतोब मागीर कोण दोग जाण थंयच्यान येताले बिचोर वचपाक. तेंच्यांनी तांकां पयली आनी कोणाची 4 व्हिलर तेणी आडयली आनी ते फोन दोगांक घातले 4 व्हिलरीन दोगांक आनी सगळे कम्युनिटी सेंटरान हाडली हांकां सगळे. आनी थंय ट्रिटमेंट केल्या उपरांत तेंच्यांनी तांकां परत बांबोळी धाडली स्कॅनिंग करपाक.
आतां कशें आहा आतां लोकांनी कितें करपाचें थंय एक सतर्क रावपाचें की तेरी की थंय बिबटो वता म्हूण सगळें कळ्ळें आनी तेन्ना लोकांनी खंय आतां रातची वता समज एक सतर्क लोकांनी रावपाचें आनी कॅर घेवपाचें. मजगती भाटी सांग्या वयल्या एका तरणाट्याचेर गवरेड्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाला. सध्या ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चांदोर पोखेमोळ वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक जनावरांच्या व्हडा प्रमाणात हाडा पडिल्ल्या पुराय वाठारात खोदळ पाटिल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणुकेच्या सुवातेर सुमार 30 ते 40 जनावरांची हाडां दिश्टी पडटात. ही हाडां गाय आनी म्हशी सारकिल्ल्या जनावरांची आसा आनी खंयच्याय रानवटी जनावरांची आसात हें अजून स्पश्ट जावंक ना. पळयात पुराय बातमी. चांदोर पोखळेमोळ वाठारांत रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात जनावरांची हाडां पडिल्ली आसा. मात ही हाडां खंयच्या जनावरांची हें अजून स्पश्ट जावंक ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो वाठार दाट झाडांनी भरिल्लो आसा. काळखाचो फायदो घेवन कोण तरी जनावरांची हाडां उडयतात असो दावो थळाव्यांनी केला. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळाव्या लोकांनी संबंदीत एनजीसीक कळीत केलें. तशेंच रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्या. आतां पळयता ते अशें हाडां इतली उडयता हे कंटिन्यू हांगा चालूच आहा. हेजेर कोण काय एक्शन घेना. आमी ऑलरेडी हेजेर 3 कंप्लेनी केल्या. हांगा केल्या ती केल्या ह्या जाग्याचेर थंय वयर त्या सायडीन मेन तो हायवे म्हटल्यार जो बायपास न्यू बायपास जाला थंय ब्रिज रेल्वे ब्रिज क्रॉस करून रायटान एक वयर रोड वयता डोंगराचेर थंय सेम प्लेस आमी 2 कंप्लेनी केल्या मायणापूर पुलीस स्टेशनार. फाटल्या दिसान तांकां रंगी हात लोकांनी धरलेले आहा. इवन हांगाचे लोकल जे पंच आहा पळय तेंच्यांनी धर तरी पूण ते हे लोक आयकना. कशें कित्याक लोक कित्याक हांगाचे लोकल कित्याक उगी रावता तें कळना. आनी ही पंचायत जी आहा पळय हांगा गिरदोली पंचायत हे हेंचेर कित्याक एक्शन घेनाका म्हणटा. एवरी टायम आमीच देंवपाचें हांगा. तुमी मुखार सरा हांकां दाखया मरे कितें आहा तें. हे पळय मरे घाण मरे हे सगळे वयता ते सगळो कचरो हाडां बिडां कोंबडेचे जावं गायेचे सगळे मासाचे कुडके बिडके सगळे अशे बिंदास उडयता आनी वयता ते. कोण करता हे सगळे केन्ना हो सगळो कोण आनी लियाकत वेपारी हेच्या पयलीं आमी तेजेर 2 रेडी मारलेले आहा. आनी ताका हे लास्ट आमकां हेच्या मुखार तो दिश्टी पडलो खंय कितें वेस्ट उडयतना आमी आतां कशें उगी रावपाना. हे सामकें रॉंग करता तो. कितल्या फाटी ताका पुलिसान धरलो तरी पूण आयकना तो. सो हांव मायणापूर तरी पुलीस स्टेशनाक कळची विनंती करता PI मिस्टर कपिल नायक हेजेर सामकी कडक कारवाई करून हांकां जाता इतले बेगीन अरेस्ट करपाचें अशें म्हणून मागता. पाटी मरे हो प्रॉब्लेम जाला आख्या हिंगसो ते थिंगा कुडचोरी पावपासून ते दोनी वाटेन ते दोंगराचे देखून आख्याकूच गायेची हाड उडयलो हांवें. आनी ती हाड हांवें चोय आमगे थिंगा बीफ माताय ते थिंगा सरपंचागे ते शॉपान तेंका शॉप दिला ते इलिगल माताय आनी सगळे ते हाडा हिंगा ते कितले फाट पुलिसान धरल्याय म्हळ्यार ते भिनाय हाड उडयताय ते हातून सांपडताय हात ते कोल्या मोडेर म्हणटाय ते शिवण उडयताय हे सारकें आख्खें तुमकां चोयल जातलें कितली हाडा हांवें ती सगळी हाडा इलिगल माताय कित्याक आमगेले हिंगा हे आहा न्हू पोंडा मीट कॉम्प्लेक्स आहा तितले ते हाडूं सोदनाय ते चड फास्ट मनी करूं सोदताय कळ्ळें तुका न्हू तेका लागून ते इलिगल लोकांगे बोकडे कोण ते बोकडी न्हू गोरवांक घेवन येताय ते मारताय घरा कोडे कितें मारताय आनी एक पाटी बजरंग दल आनी तेंचे एक्शन घेयलोले 2 पाटी. तुका कितें दिसता खंयच्यान कितें हाडटा कितें आयडिया आतां म्हाका बीन उबारता रस्त्यार बीन भोंवता ती बीन आतां रस्त्यार आमगेले जायतीं गोरवां दिसती पळोवनाय काल आनी पेपराचेर वाचलोलें हिंगा मोरजी पेरने देशी जायतीं गोरवां उणी जाल्या म्हाकाय बी भोंवोन दिसता तेकली फॉरेनर म्हणटाली ती सोदां ती आपणागे देरा येताली खावपा आतां 5-6 दीस जाले ती गायी ना म्हणून आतां तेंका सगळे कोण दोन माताय मुगान. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. साखळे सुर्ला वाठारांतल्या शिगम्याच्या रोमटान तारवाडो सुर्ला वाठारांत आशिल्ल्या पीर बाबा दर्ग्याक भेट दिली. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा आजून लोकांनी जपून दवरल्या. रोमट वाजत गाजत पीर बाबाच्या दर्ग्यार वेले. थंय रोमटाक व्हडा दमाजान येवकार दिलो. उपरांत हिंदू मुस्लीम भावांनी पारंपारीक सांगणे करून पारंपारीक गितां सादर केली. पळयात ह्या आगळ्या वेगळ्या शिगम्याची कांय खिणचित्रां.
ही जी आमची परंपरा आसा पिराकसून देवड्यार सिद्धेश्वर टू पिराक आमी येता ते आमची जी परंपरा ती आमची जाणट्या पासून येयल्ली आसा आनी ती आमी ल्हानपणा पासून पळयल्या तेच्यान पयलीं पासून हे चाललो आसा आनी ते आमचे आनी मुस्लीम भाईंचे आमचे रिलेशन आहा ते भाव सारके आसा तसोच देव आमचो अंदूच न्हू ते आमचे काळान काळ फुडें अशेंच चलतले ह्या इच्छा बाळगीता. हांगा जो ही जी परंपरा चालू आसा ही वर्सां जाली आतां आमी ही परंपरा पळयता ती इतले बरे हांगा आमचे हिंदू आनी मुस्लीम आमी केन्नाच भेदभाव केन्नाच करिनासतना आमी हो आमचो सण शिगम्याचो सण बऱ्या भशेन आमी पार पाडटा आनी आमकां इतलें बरें दिसता आमी वाट पळयत आसता हांगा केन्ना हे नाचत गाचत हांगा येतले म्हणून आमी 2 दीस हांगा तयारी करीत आसता आनी अशें हांवें खंयच गोंयान खंयसरूच पळोवंक ना इतलो प्रेम इतली एकमेकाची जी माया आसा ती आमी खंयच पळोवंक ना आमी अशेंच आमी फुडें सगळे हिंदू मुस्लीम बऱ्या भशेन रावचे बऱ्या भशेन आमी आमची परंपरा जी आसा ती तशीच आमी चालू दवरची. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.